भाजी घ्या रे भाजी, तन्नी तन्नी भाजी, फुलासा केळेसा खूप भजेसा, मामा मामे भाजी घ्या, आजा आजे भाजी घ्या. सकाळच्यान एक गाव फिरून दुसरी गावा येले तरी एक रुपयाचो सुद्धा व्यापार अजूनही केला. सकाळी भायर म्हणून कोणाचे नजर पडेल देवा खबर. फिरून फिरून पायाक गेले चली, मात्र हृदय हलका बंदा बसता. हॅलो मॅडम, तुम्ही या गावचे की दुसऱ्या गावचे? ह्या गावची तू ना दुसरी गावची तू पंचायत किती रे? आणि तू विचारता कोण नका वाटे वाटे सरळ चंपुरा मगर वाटे नका थापट मारली तर 32 ताटपट विचारत मागे चूक झाली, म्हाका माफ करा. तुका गावान खंयचे काम म्हणले म्हूण इतले राग येयलो गो. दुसरें कितें विचार जाल्यार तूं म्हागे गळ कापताशील मुगो. अरे बाबा गो आणि म्हणटा हा तुगे बाय खऱ्या गो म्हणून म्हणटा काय काय तू मगे भो आले आणि गो म्हणा ना काय तुका दाखयत मागीर सम्मा. हे पडे मिस्टर वैता आणि सरळ वाच मागे वाटे नाका परत परत सांगतो का. आणि मानसी म्हणतात म्हाका. मानसी, हांव आजूच ह्या गावात ग्रामसेवक म्हणून मागे नेमणूक केल्ली आसा आणि हांव आजूच ड्युटीर आसा. ह्या गावाचे म्हाका काहीच माहित ना गो, म्हणून तुका हांवें विचारलें तूं ह्या गावचे का दुसऱ्या गावचे. अरे हांव ह्या गावची रू नाल्यार दुसरी गावची रू तुका कित्याक त्या परत परत तू कोण हा विचार कर. तू खंयच्या गेला म्हाका हें सगळी म्हायती विचारता. पोलीस तर न्ही बरे, कित्याक हांव म्हणल्यार पोलीस म्हणल्यार म्हाका पयलेच भंय दिसता. म्हाका दिल्लीच्यान ह्या गावात बदली जावन आजूच हांव ड्युटीर हजर जालो आसा. ह्या गांवच्या लोकांक शेता बद्दल माडा बद्दल सुपारी माडी झाडां कशें सारें घालचें आनी नाटली कितले दिवसांनी सारें घालचें हे अशें सगळें सांगच्या म्हाका सरकारान नेमणूक केल्ली आसा. सांगू खरें तुका तशें म्हणून तुका विचारलां ते ह्या गांवचे काय दुसरे गांवचे काम तूं अशें दिसता की तूं म्हाका मारूंकच येयलाशें म्हणून मुगो. तू वाट्यार येवच पडलो म्हागे हात पाय कडकडूकच लागले. कित्याक काय म्हणल्यार ती उलट म्हाका कितें विचारणार लक्ष्मण. लक्ष्मण म्हागेली ते हांव भिल पळय. विचारलेस पळय ते म्हाका सगळे विचार आशील नाशील सुद्धा विचार. हांव विचारू तू विचार म्हणटाली तू पयली विचार. विचारचे खूप आशिल्ले. विचार म्हणल्यार म्हाका भंय दिसता गेलो. तू रागार म्हाजेर वाजेर रे म्हाका लज न्ही गो. किती विचारू जाय ते विचार पळया म्हाका वचूं जाय आतां. हो पळयल्यार बरोच नेणटो आसा. म्हगेर आनी म्हगेर कितें जाता काय. हांव हे भाजी घेवन लोकां दारा वयचे पेक्षा लग्न जावन सुखान तरी संसार करता आशिल्लो हांव. मनातले मनात कितें अशें आसलेशें करता. खायना अशेंच. आज बरें खुश जावन दिसता. ती आनंदाची गोष्ट असल्यार आमकां सांगूं जायना. ते विशेष खायना रे तशें किरण. म्हागे मनांतल्यान हांव दुसऱ्याव करतलें. सांग तू मानसी, तू आणि माझे डोळ करता. म्हाका खरें दिसता म्हाका मातशी चिमटो काड पळय. म्हाका अशें दिसलें. तू माझेर बेजार जालना मरे. म्हजेर बेजार जाल्यार सांग हांव. तुजेर आनी हांव बेजार नालो. बापरे तुजेर बेजार जाल्यार म्हागे सारको अननशीब कोणूच ना. तुगेर मनांत न्ही दुसरी कोणी उरल्यार सांग म्हाका.
मानसी मागीर पिये म्हाका तुगे स्वभाव खूब आवडलो तुजी नागरी सारकी चाळ तुझे ओठ वा 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 तुका सांगू तुगे स्तुती कर तितलेही कमी खरें सांगू तुका हांवूच विचारता म्हणशिलें तू मागीर मनांतलें सांगलें आता हांव तुगेर जाय आता एक तुगे मधुर कंठार म्हाका एक गाणें सांग किस सांगता मानसी गाणें आनी म्हाका ना रे बाबा ना म्हाका जर गाणें म्हणून कळणार न्ही हांव हिंग रावंक नाशिलो आनी हांव जर गाणें चुकून जर म्हणलें न्ही हे सगळे गांवचे कावळे न्ही काव 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 करून मागीर गाणें आयकतले किरण तुझे गाणें म्हणून दाखय
देवाकडे मागेल प्रार्थना आम्ही आणखी कामावरची तू तुगेल कामावर मागेल कामावर अनेक लोक सांगतात जगनसेठ सावकाराबद्दल म्हाका थोडी माहिती जाय आशिल्ली ते तूं म्हाका अजून सांगूंक ना तू तेगेल म्हायती घेतल कोण खंयच्या गेला कित्याक म्हायती घेतलो सांग म्हाका मानसी म्हजे प्रिये हांव कोण आसा आनी खंयच्यान येयला आनी कित्या साठी येयला हे तुका हांव सगळें सांगतलो एक दिवस येतलो बरो आसा त्या दीस सांगतो माती सांगची नाका म्हाका म्हाका आतांच सांगूं जाय म्हाज्या शपथ आसा पयले सांग म्हाका सांग तू कोण आसा कित्या साठी येयला कितें काम आसा सांग तुका हांव खरेंशीं तें सांगता तूं मागीर हातार हात दी पळय तू कोणाकच सांगला म्हणून ना हांव कोणाकच सांगता मानसी हांव एक CID ऑफिसर आसा मागीर ह्या गांवांत येवन सगळ्यांचे खरें सांगता दिल्लीच्यान मागीर रेप मर्डर करून ह्यो गांवांत ह्या देखून बसले आशिल्ले लोकां धरसाठी हांव येवन आसले आनी एक खास करून एक मोठो गुंड ह्या गांवांत येवन लिखून बसलो आसा तेका धरसाठी आमकां स्पेशल अपॉइंटमेंट केल्ली आसली कित्याक कितें सांगता म्हाका आनी तूं आनी CID ऑफिसर म्हाका सांग रे तें बरें आसा आनी कोणाक वचून सांगशील ग्राम सेवक आशिल्लो CID जाय म्हणून कोण हांसता तुका म्हाका सुद्दां खरें दिसना मानसी तूं मागीर फकाण करता काय कितें गो आमी CIDत काम करता म्हणून कोणाकूच सांगूंक जायना कित्याक काय म्हणल्यार आमगे जिवाक खूब भंय आसता तशें म्हणून आमी वेगवेगळे वेश करून ह्या गांवांत भोंवतात हे पळय मागीर आयडेंटिटी कार्ड हे पळय मानसी आतां तरी तुका दिसता मगो हांव कोण आसा म्हणून खूब इन्सल्ट केलें त्या बद्दल म्हाका माफ कर सॉरी म्हाका खबर नाशिल्ली तूं CIDत काम करता म्हणून मानसी तूं म्हाका कडेन चूक मागची काही गरज ना काय नाल्यार तेन्ना तरी आमगे लग्न जातलें बारीक सारीक गोश्टी घेवन आमी घेवन बसचिली आतां तें उरून आमी आमगे कामाक वयच्या तूं तुगेल्या कामाक वच मागीर कामां खूब आसात ती कंप्लेंट केल्या शिवाय म्हाका काय समाधान ना बरें बाय मानसी थोडे अडचण उलो जाय रे प्रेमाची दोन गोष्टी उलयली बरें दिसता खरें सांगू म्हाका सुद्दां वय दिसनाशिल्लें तशें जाल्यार कित्याक वयतलें थांब न्ही तूं म्हज्या स्वप्नांतच दिसता तेका एक उपाय आसा मानसी तो म्हणल्यार बेगीन बेगीन लग्न कर ते सगळें तुवें दोळ्या म्हाका दिसचें पळय सगळें वयता मानसी म्हाजी प्रिय न्ही मुगो ना रे बाबा हांव तुका कितले बी पप्पी काय दिना आमगे लग्न जातलें म्हागे सगळें तुका दिता
देवा शपथ खरी कामार होती असल्याकडे मी हा ह्या जगांसाठी कामार तीकडे घाणला अरे पायात घाण लागलं म्हणून घेऊन हात लायलो हातीक लागलाय हाती कितला वास घालो नाकाक लागले अर्थच काम घेऊन हा किती पण गरीबाक लुटप लुटते अर्ध असा 5,000 रुपये व्हायला सगळ्यात 10 महिन्याभितर 15,000 14,000 म्हणा एकडे शेणला हा शेणशिलो जेन्ना म्हाका 4 वर्सां पयलीं म्हाका सैरीक येयला पळय ह्या सावकारा बरोबर हांव ते सैरीक म्हाका नाक करून घेयलो आनी जर तर हांव त्या चेडवा कडेन लग्न जाता न्ही 4 करोड बाप्पा जालो अरे जगन शेट्टी या रामू वनवासा आवडले तुवें तेव्हा शपथ वनवासा आवडला तेव्हा शपथ भितर येवया म्हणल्यार तरी येना आसा पयलीं पांयां थोट हांव त्या फुला फातरांतल्यान चमकून येता 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 हो बरो शिरपाय अर्थ जाल्लो कितें कर्म हें करतलो रामो अजूनही घरातले साफसफाई करून झालेच ना रे आता टाइम 12 वाजून गेले मरे इतके वेळ मिळाला तू किती करतालो सगळी कामं जाते असं सावकार तुम्ही काय काय टेन्शन करू नका म्हणाल अजूनही पुराय कामं झाला तर तुम्ही सांगितले त्या मास्तराला अजून पैसे वसूल करून येऊ म्हणून अरे देवा मास्टर आगे घ्या खरं हा तेव्हा शपथ पैसे वसूल करते नका आणि तुमच्याकडे कामार वचे बी नका कसा ज्यांना चंगल हा बागात होतो पाय दिलो गेटाकडे तिथं पहिलो तेव्हा बापू आणि पूर्व हो 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 करडले ते मी दोघं खरडीत पडून नाही आवश्यक बदल माका बी थोड्याच्या एकदम धूम येऊ लागले पैसे मागू पावलो ना पैसे मागू पावलो ना एक पेटी ते रन्नी पडून बागात बाहेर पडल्या फुल झाले
जेन्ना ते बापू हांवें पुतो करून मिटींग मारशिल्ले हळू भायर येना तू म्हाका बुद्धी शिकेना का गप्प पडटा तुगे पोट तुज्यान भरू जायना आणि लोकांना सुख दुःख तू म्हाका सांगता तुगे रांगात चिकोल पहिले का नंतर दुसऱ्या रांगात चिकोल का तुका रावतर म्हणल्यार घर ना आणि खातर म्हणल्यार अन्नाचो कण ना आणि लोकांना विचार तू करता तुमगे चूक ना हो मागे लागा चिकोल काण घे म्हणटा तुम्ही कित्याक काल गर्दी सुंटा केलो तो चिकोल लागीर सावकार एक सांगू गरीबाक पदार्थ म्हणू नाकाच गज्जाव तर गरीबाचं मन दुखवते गरीबाचं मन तर दुखवते सावकारात केलं बरं नाही ना रामा तुगे तोंडाक लगाम घाल नाल्यार तुझा परिणाम वाईट जातलो परिणाम लोकांसाठी तू तोंड उघड नका या जगान सेठ सावकाराकडे उल्याची तुगे लायकी ना आता उलवण मात्र बंद कर उलट बंद करता आणि किसकन मरतलो रामू त्या मात्राला व्याजान आज म्हणल्यार पैसे किती जालात रे तेणी हिर पैसे कित्याक घेवन मेल देवा बड्या खबर म्हाका डंडेडा घालू हा हो कोण हो नागेश न्ही नागेश न्ही हो कोण हो हा हो मास्तर हा मास्तर हांव पैसे घेवन न्ही 9 वर्सां 7 महिने 10 दिवस जाले 9 वर्सां 7 महिने 10 दिवस जाले कवले हो तोंडाचा काही कवले न्हू म्हणल्यार 5,000 रुपये हे नंतर आजपर्यंत तेणी आमकां पैसे दिवचे 20,000 रुपये जाले रामू हो मास्तराला 20,000 रुपये जालात न्ही बड्डे आणि चक्रबड्डे मिळून 40,000 रुपये म्हणून भरून दवर बड्डे आणि चक्रबड्डे नाको मागे बापाला बैल घेण्याची तिकून घ्यायला आणि बड्डे आणि चक्रबड्डे 40,000 भरून दवरचे 40,000 भरून दवरचे हय म्हणा हो किती हाले नका हरकत मास्तर मन ना 40,000 बरे का थांब सावकार गरीबाक लुटते बरे न्ही भाऊ गरीबाक लुटत न्ही आमी सावकार जाताले मागीर फुडें आमी बी गरीब जावं लागतले आनीक सांगू तुमकां मात्र मुखार ये गरीबाक आशिर्वाद बरोच दिवं जाय आणि गरीबाक तर गरीबाक बरो आशीर्वाद घेवत न्ही देव बी हरकत ना सावकार जाल्यार जावेच हो गरीबाक बी बरो करता म्हणून देवाल आशीर्वाद घेवचो म्हाका गरज ना तो आशीर्वाद घेवचो तुमगे सारक्या गरज आसा या गावात जगन सावकाराक सगळे देव म्हणून पांय पडटा आणि मागेल उतरा भायर या गावचे लोक एक पाऊल सुद्धा भायर काढना आणि मागेल उतरा भायर कोण वचना आणि जर मागेल उतरा भायर या गावचे लोक कोणी गेलात हांव तेका केन्नाच सोडचो ना लोकांक सोडना माक केन्ना पावीत देवा बड्या खबर आमगेल्या सावकार जावचे इतलेच खबर आसा पण गरीबाक तर ह्या नान करत न्ही ह्याका शाप मात्र लागपी केन्ना रावना हा तेगेले 9 वर्सां 7 महिने 10 दिवस जाले आणि 2 तास गेल्यार 11 दिवस जाता लोकां लुटूंक 40,000 कट म्हणणी जर तर ह्या सावकाराक तर 12 वाजेना नांवाचो